जीएसआरडीसी अंतर्गत हातात घेतिल्ल्या प्रकल्पावेल्यान विधानसभा गाजली। कोविडाक लागून भूसंपादन आणि कंत्राटदाराच्या घाळपणाक लागून जीएसआरडीसीचे प्रकल्प आडकून उरल्यात। ह्यो सगळ्यो गजाली जाग्यार घालून हे प्रकल्प बेगीच पुराय करतले। तशेंच पुराय जाल्ल्या प्रकल्पाचे रोखडेच उक्तावण करतले। मुख्यमंत्री तशेंच जीएसआरडीसीचो चेअरमॅन प्रमोद सावंतान उतर दिला। जीएसआरडीसीन खूपशे साधन सुविधाचे प्रकल्प हातात घेतल्यात, पण बरेचशा प्रकल्पाचे काम आडकून उरला। प्रस्तावित प्रकल्पाचे काम अजूनही सुरू जावंक ना, जाल्यार काय प्रकल्पाचे काम कासवा गतीन चल्ला। हेर खात्याप्रमाण प्रकल्प आडकून उरूंक जायना म्हण जीएसआरडीसीची स्थापना केल्ली। देखून हे प्रकल्प सुरळीत चलपा खातीर जीएसआरडीसीन जबाबदारी घेवपाक जाय। जीएसआरडीसीच्या प्रकल्पावयल्यान मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत, फातोड्डेचो आमदार आनी सभापती रमेश तवडकारानय मुख्यमंत्र्याक प्रश्न केलो। आयकात। GSIDC actually was a special purpose vehicle, basically to complete projects of bigger magnitude in a fast track procedure. आणि म्हणून ताजो चेअरमॅन असतो तो स्वतः चीफ मिनिस्टर इज द चेअरमॅन ऑफ GSIDC basically so that there should not be any problems in completing the projects. There are many projects which are remaining pending for a long time. See, एक असा प्रोजेक्ट स्पीकराच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीक असा रवींद्र भवन। आता 17 डेट ऑफ कमेन्समेंट 2017, डेट ऑफ कंप्लीशन 2019. यू मस्ट बी अवेर कितें पोजिशन तो प्रोजेक्ट तसोच कंप्लीट आज 60% कंप्लीशन दाखयलें। नाव रिनोवेशन ऑफ रवींद्र भवन आमचो मिनिस्टराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी कुडचोरें तोय तसोच डेट ऑफ कमेन्समेंट 22/9/2015, कंप्लीशन 31/3/2017. वी आर इन 22, 70% कंप्लीशन दाखयता। डिस्ट्रिक्ट आणि सेशन्स कोर्ट्स बिल्डिंग्स इन मेर्से तोय तसोच आसा 6/10/2016 कमेन्समेंट, कंप्लीशन 5/10/2018 48% दाखयता। हांवें हे चारच प्रोजेक्ट घेतल्यात। जनरली खुबशे कडेन अशें दिसता। आनी एक ITI मारगांव आसा बिल्डिंग विच इज डेट ऑफ कमेन्समेंट 2019 आणि कंप्लीशन इज 27/7 थंय 35% कंप्लीशन आसा। म्हाका चीफ मिनिस्टर कडल्यान जाणून घेवपाक जाय वॉट आर द रिजन्स फॉर इतले पेंडन्सी उरपा खातीर। सगळ्यात पयलीं व्हडलें रिजन जें आशिल्लें इट इज एन कोवीड पॅन्डेमीक। फाटल्या 2 वर्साच्या पिरियडात म्हणजे सगळें कामूय बंद उरलें आनी दुसरें ड्यू टू द इकॉनॉमीक कन्स्ट्रेन आमी प्रोजेक्ट बरेचशे फुडें व्हरूंक ना। म्हणून हांव मान्य करता फाटल्या 2 वर्सांक आनी एकदां कोविडांतल्या 2 वर्साच्या काळांत केल्ल्या कारणान कॉस्ट एक्सक्लरेट जाले। कॉस्ट एक्सक्लरेट जाल्ल्या कारणान परत तांकां ते प्रोजेक्ट रिवायज करप आनी त्याच रेटीक फुडें व्हरप हें तांकां कठीण जालें। ताच्या खातीर म्हणजे आमी बरेचशे हातूंतले प्रोजेक्ट म्हाका खबर आसा म्हणजे जे 2017-18 सुरू जाल्ले थोडे प्रोजेक्ट जे कंप्लीशन स्टेजीचेरूय पावल्या। तिसरी गजाल थोड्या प्रोजेक्टा खातीर आमकां काही प्रोजेक्ट घेता आसतना लँड एक्विजिशन जें आसा हें प्रॉपर जावंक नाशिल्लें। अशाय पद्दतीचे प्रोजेक्ट आसात ते लँड एक्वायरूच नाशिल्ली तेच्या खातीर आनी ते प्रोजेक्ट तेन्ना घेतले गेल्ले आसा। तेय थोडेशे प्रोजेक्टा खातीर फॉर एग्जाम्पल ताजो भितुरलो मर्मगोवा कॉन्स्टिट्युएन्सी एक्सपान्शन ऑफ रोड आनी हे लँडूच नाशिल्ली थंयसर, सायडींतली लँडूच आमकां मेळनाशिल्ली म्हणूनय ते प्रोजेक्ट उरल्या। थोडे कडेन फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर्स, थोड्या त्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी काम घेतलां आनी तेज्या उपरांतूय ते प्रोजेक्ट सोडून गेले। अशी डिफरंट रिजन्स जी आसा पळय न्ही ही डिफरंट रिजन फॉर द डिले ऑफ द प्रोजेक्ट आसा। बट आमी प्रायोरिटी लिस्ट फायनलायज केला। प्रायोरिटीन घेवपाचे प्रोजेक्ट म्हणजे नीड कितें गरज आसा ही वळखून आमी ते प्रोजेक्ट हे घेतलेले आसा आनी जाता तितके बेगीन जे आसा पळय न्हू ते प्रोजेक्ट आमी कंप्लीट करतले। म्हाका काणकोणांतले रवींद्र भवन आसतले जे ऑलमोस्ट कंप्लिशनाक आयला। काही प्रोजेक्ट स्पीकर सर कंप्लीट जावन आशिल्ले, इन युजान येनाशिल्ले। फॉर एग्जाम्पल आमी सांकवाळचे कला भवन इन युजूच येनाशिल्ले कितलोसोच तेंप। तुमकांय खबर आसा, तुमी एअरपोर्टार वतना पळयलें फाटली 7-8 वर्सां तशेंच आशिल्ले ते इन युजान हाडले। अशें जे ऑलमोस्ट एक 10% 20% जे कंप्लीट जावपा खातीर उरल्या हे जाता तितके बेगीन कंप्लीट करून इन युजान लोकां शेवटी जाता तितके बेगीन ते इन युजान हाडपा खातीर आमचो प्रयत्न आसा। दिसा काणकोणचे रवींद्र भवन आसा न्ही ताचें काम खूब स्लो आसा सामकें। म्हणजे ते 2017 हांव मंत्री आसतना हांवें सुरवात केल्लें, अजुनूय ज्या कंप्लिशनाच्या हाजेर येना। मातशें ते एक प्रायोरिटीन जर कंप्लीट जालें तर जायत न्ही, कारण ते एक 10-20% उरलां काम। रवींद्र भवन काणकोणा आमी आतां नवीन डेट कंप्लिशनाची 31 मार्च 2023 हाज्या पयलीं कंप्लीट करता। रवींद्र भवन कुडचरें माते 31/12/2022
आमी मेर्शे कोर्ट 31/5/2023 पर्यंत आमी कंप्लीट करता. As per the answer, 25.73 crores tender, phase 1. Payment तुम्ही काय करूंक ना. हे फुडें कांयच पावूंक ना. मार्चान कंप्लीट कशें जातलें? गोवा 365 खातीर पर्वरेशान समीप नार्वेकार आनी श्यामचारी.